भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जानूज गोन्साल्विसाच्या आवयक दिल्ले उतर एका म्हयन्या भितर पुराय केले। आल्दोणच्या तरणाटो जानूज गोन्साल्विसाक खेळटाना जमनीचेर पडून मरण आयिल्ले। ताची कूड गोंय मेडिकलाच्या शवाघरांत दवरिल्ली, मात मेडिकलांतले दोतोर आनी शवाघराची जबाबदारी आशिल्ल्या कामगारांच्या निश्काळजीपणाक लागून जानूजच्या कुटुंबाक ताचो अंतिम विधी करपा खातीर जानूजची कूड मेळूंक ना। मेडिकलांतल्यान कूड नाशिल्ल्यान बोवाळ जालो। उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन जानूजच्या घरा वचोन ताची आवय मेळ्ळ्या उपरांत जानूजच्या नांवान आल्दोणा भलायकी केंद्राचेर 108 ॲम्ब्युलन्स आनी इमर्जन्सी केअर युनिट चालीक लावपाचे उतर दिल्ले। शेनवारा हे दोनय गजालींचे उक्तावण करून दिल्ले आश्वासन पुराय केले। तू पेशंटाक रिवाइव बी करू शकता, पेशंटाक इवन कार्डियाक इश्यू जाल्यार थंय तो थंय स्टेबलायज करू शकता आणि हांगा व्हेंटिलेटर पासून डिफायब्रिलेटर पासून सगळ्या गोष्टी आहा जे मेडिसिन लागता इमर्जन्सी केअरा खातीर ते बी आहा। हे सगळे इमर्जन्सी रूम मॅनेज करतले 108 च्या माध्यमांतल्यान हे आमी चालू केले। So what is the cost to set up? I don't know the exact cost, but it is what would be the cost? About 10 lakhs per emergency room, 10 to 12 lakhs per emergency room, only for the equipment I am doing up. Because the place is available. So you said that you're going to replicate this to other. Every PHC and every CHC compulsorily, I will do it in the next 6 months. It will be up and about. Even 108 ambulance will be available in every PHC. केले ना, आणि 20 मागले नाही, हांवें ऑलरेडी पोस्ट केला माझ्या फेसबुकार। 20 प्रोक्युअर करून आम्ही घालतले, प्लस नियोनेटल एम्ब्युलन्सीस 2 घेतल्या एडिशनल, म्हणजे 4 नियोनेटल एम्ब्युलन्सीस। हे सरकार कितेंय करपाक लागले, एमर्जन्सी केअर, कॅज्युअलिटी, ट्रॉमा आणि हे तुझे एमर्जन्सी केअर कितें म्हणटा डॉक्टर ताका, एमर्जन्सी आणि कॅज्युअलिटी आणि हे सगळे एक डिपार्टमेंट वेगळे केल्ले आसा, ते राजेश पाटीलाक इन्चार्ज केला। म्हणजे ह्या तरेन आमी फुडें वयता, जे खंय एक क्वालिटी ऑफ केअर इम्प्रूव जाता। तुम्ही पळयले आसतले गोवा मेडिकल कॉलेजाची कुशीक सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक येता, कांदोली मायकल लोबोन विनंती केली ते खंय शिरकालाक ते घेवन बसचे पडटले, कित्याक बेगिना बेगीन आमकां थंय फावंडेशन घालूंक जाय। 25 कोटी रुपया आमचे एस्टिमेट तयार जालो आसा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया HSCCक आमी ते काम दिल्ले आसात। ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी बेगिना बेगीन मार्गार लावू। 100 कोटीचे कॅन्सर रिजनल कॅन्सर सेंटर येता, हे आता 350 कोटीचे हॉस्पिटलाचे काम चालू आसा। म्हणजे गोंया राज्यात जे जावंक ना या गेल्या वर्सभरात मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे कामां चालू आहा आणि वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग व्हेरी अग्रेसिवली ऑन ऑल टायप्स ऑफ हेल्थ केअर इनिशिएटिव्ह, लायफस्टायल जो गोंयान आहा, जेजे खातीर वेगवेगळे दुयेंस लोकांक येतात ते डिपार्टमेंटाक कशी फुडें व्हरपाची हेचेर सगळी चर्चा आमची चल्ली आणि आमी काम बी त्या तरेन करता। हे कार्यक्रम आयोजीत घडून कशे आयले ते तुमकां खबर आहा, इतिहास कितें आहा आणि तिजे मनांतली कितें चिंता आशिल्ली आणि जे घटना घडली ते पळत आनी घडूनय हे सगळ्या गोष्टी नजरेक घेवन आमी ह्या तरेची पावलां घेतल्या। आणि मुख्य म्हणजे कितें आसा की आरोग्य क्षेत्रात नवे पावलां घेवपाक, आरोग्य क्षेत्र म्हणजे पयलीं सारकें उरोंक ना, नवे नवे चेंजीस जातात, नवे नवे आमी पळयता बदल घडोवन येतात आणि त्या तरेची सेवा आणि त्या तरेच्या माध्यमांतल्यान वाट काडून एक नवी तरेची दिशा दिवपाचो काम आमचें सरकार करता। आणि आताच ग्लॅनान सांगल्या प्रमाणे मॅडम इवेटान सांगले की तिच्या मनात कितें आशिल्लें, म्हणून हांव तें चिंतोवंक पडलो आनी तिका सांगलेलें हांवें की 15 दिसां भितर आपूण तें करून दितलो म्हणून। आणि मेन म्हणजे कितें आसा की वाट फुडें व्हरपाक आणि हे सगळे गोष्टी परत घडू नये। तिणी म्हाका सांगलेलें की परत एकदां खंयचेय भुरग्याक, खंयचे आवयक ह्या तरेचे प्रसंग येवं नये, म्हणून ते सगळे समजून घेवन आमी ह्या तरेची नवी दिशा, नवी पावल आणि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जो आमचो मुख्यमंत्री आहा त्यांनी आमकां जाय ते सहकार्य केल्लें आसा। एमर्जन्सी जाल्यार खंय वचप ही चिंता आसूं नये लोकांच्या मनात। PHCन गेल्यार त्या तरेची एमर्जन्सी सेवा थंय गावची आणि ते स्टेबल पेशंटाक करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। आनी आयज सकाळीच हांवें निर्णय घेतला आणि फुडल्या सोमारा फायल मूव करतलो की प्रत्येक PHCन कंपल्सरी एमर्जन्सी रूम दवरपाची गरज आहा। आनी 108 आमची पुर्ती पाटकर जे इनिशिएटीव घेवन हें करता, आमचो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, एडॉल्फ आणि 108 ची टीम, हे सगळे सहकार्य आमी एकमेकाक करून आमी फुडें वयता। म्हणजे खंयच्याच मतदारसंघात ह्या तरेचे प्रसंग कोणाचेर येवं नये। आणि तिणे सांगल्या प्रमाणे जे गोवा मेडिकल कॉलेजान जे सुदार करूंक जाय, जे शॉर्टफॉल्स आहा तेजेर बी आमचें लक्ष आहा। 108 आणि 20 ॲम्ब्युलन्सीस येतल्यो, तिच्या मनात चिंता आशिल्ली की कितें जातलें, कित्याक तिका जो त्रास जालो ते समजून घेवन आमी आमचे पॉलिसी डिसिजन त्या तरेन घेवपाचो आमी प्रयत्न आमचे चालू आहा। 108 डेडिकेटेड आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी
प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन एक 108 आसूं जाय म्हणजे 7 ते 10 मिनटां भितर ती एम्ब्युलन्स थंय पावूंक जाय हे तरेची फेसिलिटी आमकां करूंक जाय कित्याक तिका जो त्रास जालो तिणी आपले पूर्ण म्हाका तेणी सांगलें की मागीर विजन हॉस्पिटलांत वयचें पडलें ते एम्ब्युलन्स मागपाक पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी टायम आमी घालूंक शकना मनशाचें जीवन म्हणटा तें एकदम म्हत्वाचें आनी म्हणूनच त्या तरेची सेवा सगळे कडेन दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान बी हांव सांगूंक सोदतां की खंय जर कितें कमी जास्त जालें खंयचें हेल्थ सेंटर काय खंयचें तुमकां दिसता तें कितें कमी पडटा तें आमचे नजरेक हाडून दिल्यार आमी तें पावलां त्या तरेन घेतलें मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ले उतर पाळ्ळे आनीक कांय गजाली उरल्यात आनीक कांय गजाली करपा खातीर जाय जाल्यार लोकांनी आमदाराच्या नदरेक हाडून दिवचे अशी विनवणी जानूसच्या भावान केल्या Today we have the inauguration of the emergency room here at the PHC in Athana and the ambulance also as well. And the Health Minister Mr. Rani has given us assurance that like the whole area will be taken care of now. So the same emergency room will be replicated in other constituencies as well. And we just hope that something that happened to my brother and it's sad that something like that had to happen for them to realize and for them to have this service. But we just hope that nothing like this happens to anybody else and that everybody can use this service. And are you happy with the setup? We are happy with the setup right now. I mean there is still some more things that can be done and should be done. But I think people also need to speak up and suggest to the MLAs and everything in their own constituency and tell them what is not there, what needs to be done and everything. I think people are just being quiet and just, grumbling among themselves and not really speaking up. They need to tell them because if they don't know, they can't do anything about it. Whatever you recommended, has they implemented? Sorry? Whatever you had recommended, has they? I think everything is done so far. But like I said, more still can be done. 108 ॲम्ब्युलन्स आणि एमर्जन्सी केअर युनिटाचे उक्तावण जानूच्या आवयच्या हस्तुकी केले आल्दोणा भलायकी केंद्राक गरजेची सोय दिल्याबद्दल मंत्री विश्वजीत राणे खातीरच हे शक्य जाले At that point of time, we didn't have all these facilities what today Honorable Minister Mr. Vishwajit Rane has given it to us. If this was there, then probably it would have been a different story. But in which ways, as soon as Honorable Chief Minister got in touch with each other and then got in touch with all the family members here, we met Miles and sisters, Jasmine and Wilma, all the family members here. Immediately, Honorable Minister Mr. Vishwajit gave his commitment that we would immediately get immediate care center as well as ambulance. And today, we all gathered here, and this is, I tell you, it's of very, very paramount importance to have this facility. And of course, here with we have Father Arvind, Pradeep's father, we have a Dean, Mr. Pradeep Naik, we have Director of Health Services. Today, Honorable Minister has given this facility, and which was very, very much required. We all know today there are so many sicknesses that are going on. There are a lot of different like heart attacks, diabetes, pressure problems. And having such facility is going to be of great use, at least for initial, like sort of, to have all these facilities so that we can move them. Any serious thing is that we can move them to district hospital as well as or to GMC. And today I must say that Aldona constituency in my tenure, second tenure of mine, we have got these very good facilities. It will come of great use to a lot of people. And so-called earlier, I remember when the innocent lives were lost before the elections, our bridge also, Kalvi bridge has come up, and all these things are happening. But things like this should not happen because after an excuse, then we start working on that. But it's said and done. We know how dynamic our minister is, and he keeps up to his word. And there are many more things to be done over here. I discussed with Vishwajit, a lot of things to be done. And because the OPD is almost 200 per day, now we need a doctor. Dr. Roshan has been transferred on promotion. So I requested the Director of Health Services also put in notice of my Honorable Minister.